नमस्कार, पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमका सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार पळोवया 4 वरांच्यो खबरो। केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांणी अहमदाबादात एका कार्यावळीत नागरिकता संशोधन अधिनियमाच्या अंतर्गत 188 लोकांक भारतीय नागरिकत्वाची प्रमाणपत्रां वितरीत केली। ह्या वेळार उलयतना तांणी सांगलें की हे शरणार्थी भारत मातेच्या सेवेत रुजू जाल्यात। ही कार्यावळ नागरिकता दिवपाची कार्यावळ नसून न्याय दिवपाची कार्यावळ आसा। सिर्फ देश के लाखों लोगों को, देश में बस रहे लाखों लोगों को नागरिकता देने का कार्यक्रम नहीं है। सीएए देश में बस रहे लाखों शरणार्थियों को न्याय देने का और अधिकार देने का कार्यक्रम। ये कानून पारित हुआ था 19 में। 19 में कानून पारित होने के बाद भी सबको भड़काया गया कि इससे मुसलमानों को अन्याय होगा, मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। मैं आज फिर से स्पष्ट करना चाहता हूं मेरे मुस्लिम भाइयों बहनों के लिए, ये कानून में किसी की नागरिकता लेने की कोई प्रोविजन नहीं है। इतने सालों तक ये तुष्टीकरण की नीति के कारण ये नहीं हो पाया था। नरेंद्र मोदी जी ने 19 में कानून लाने का फैसला दिया। आज ये 188 परिवार यहाँ खुशहाल खड़े हैं। क्यों नहीं मिला भाई 19 से 24 आपको? देश में दंगे कराए गए। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी अहमदाबादात ऑक्सिजन पार्क आणि तळ्याचे उक्तावण केलें। ह्या वेळार गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हाजीर आशिल्ले। केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग चेन्नईत आयज पुदुचेरीतल्या तटरक्षक दळाच्या एअर एन्क्लेव्हचे उक्तावण करतले। चेन्नई बंदराचेर आशिल्लें प्रदूषण प्रतिसाद केंद्र हे दर्या प्रदूषण व्यवस्थापनातलें एक मोठें पावल आसा। दर्या प्रदूषणांतल्यो घडणुको देखीक दर्यादेगेरच्या उदकांतले तेल आनी रासायनिक गळती कमी करपाच्या दृश्टीन हे केंद्र पावल उखलतलें। विदेश मंत्री एस जयशंकर आयज कुवेतच्या भेटेर पावले। कुवेतचे विदेश मंत्री अब्दुल्लाह अली अल याहया हांणी तांकां येवकार दिलो। विदेश मंत्री ह्या दौऱ्या मजगती राजकीय, व्यापार, गुंतवणूक, ऊर्जा, सुरक्षा आनी संस्कृताय संबंधान भासाभास करतले। दोनूय देशांमधले हितसंबंध आनी आंतरराष्ट्रीय मुद्द्याचेर ह्या भेटेंत भासाभास जावपाची आसा। 26/11 मुंबई आतंकवादी हल्ल्यांतलो आरोपी तहव्वुर हुसेन राणाचे भारतात प्रत्यर्पण करपाचो निर्णय अमेरिकेतल्या न्यायालयान दिला। भारत अमेरिका प्रत्यर्पण करार राणाच्या भारतात प्रत्यर्पणाक परवानगी दिता अशें कॅलिफोर्नियांतल्या यूएस कोर्ट ऑफ अपीलान निर्णय दितना सांगलें। 2008तल्या मुंबई आतंकवादी हल्ल्यांत शेकड्यांनी लोकांचो बळी गेलो। तहव्वुर राणा ह्या हल्ल्यांतलो एक आरोपी आसून भारताक ताचो ताबो जाय आशिल्लो। 63 वर्षाच्या राणान ताका भारतात धाडपाची कसली कारवाय करपाची ना अशी न्यायालयात याचिका दाखल केल्ली। ह्या याचिकेचेर कॅलिफोर्नियाच्या कोर्टात हो निकाल दिलो। सध्या तहव्वुर राणा लॉस एंजलिसच्या बंदखणीत आसा। कोलकातात महिला दोतोराचेर जाल्ल्या बलात्कार प्रकरणाचो आपूण निषेध करता। केंद्रीय गुन्यांव अन्वेषण संस्था ह्या संदर्भात योग्य तपास करून आरोप्याक ख्यास्त दितली अशें मत मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलें। जो प्रकार कलकत्तात जालो, म्हणजे आमी आरजी कार मेडिकल कॉलेज हांगासर जालो, तो निंदनीय आसा। आणि खरें म्हणजे वेस्ट बेंगालच्या सरकाराचो, वेस्ट बेंगालची चीफ मिनिस्टर बीइंग अ लेडी आसून सुद्दां ती एखाद्या महिलेक आनी एखाद्या डॉक्टराक प्रोटेक्शन दिवंक शकूंक ना हे सिद्ध जालें। म्हणून हांव तिजो निशेध करता सगळ्यात पयलीं। आनी असो प्रकार खंयसरूच जावचो न्ही अशा पद्दतीची सेफ्टी आनी सेक्युरिटी फॉर द डॉक्टर्स एंड फॉर द मेडिकल फेटर्निटी हांकां दिवपाक जाय। आमचें सरकार कटिबद्ध आसा आनी ज्या प्रॉम्प्ट रित्या वर्सा केंद्र सरकारान हाजेर एक्शनूय बी घेतली। खरें म्हणजे हो प्रकार इट इज इन द स्टेट गव्हर्मेंट परव्यू, स्टेट गव्हर्मेंटान रोखडेच एक्ट जावपाक जाय। सो तो प्रकार जाल्या उपरांत जो थंयसरलो क्रावड आनी बाकीचे सगळे जाले ताच्या खातीर त्या स्टेट गव्हर्मेंटाची खरोखरूच म्हणजे हलगर्जीपणां आसा आनी तांच्यांनी रॉंग रित्या डेट केस हँडल केला। बट म्हाका खात्री आसा की एट प्रेझेंट केस जी सीबीआय कडेन हँड ओव्हर केल्या तातूंतल्यान ताका योग्य न्याय जो आसा मेळटलो। भलायकी मळाचेर काम करपी भारतीय भलायकी संघटनेच्या गोंय फाट्यान
जे सुरक्षेविषयी निवेदन दिला तातूंतले सगळ्यो सुचोवण्यो सरकार मानतले अशें मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. गोवा स्टेट ब्रांच हांच्यांनी डॉक्टर संदेश चोरणकर हे तांचे प्रेसिडेंट अलॉंग विथ डॉक्टर शेखर सारकार आमचे आमदार डॉक्टर चंद्रकांत हांच्यांनी शेटये हांच्यांनी म्हाका जे मेमोरेंडम दिला तितूंत तेंच्यांनी विविध इश्यूज म्हणजे इश्यूज मांडले. सेन्सिटायझेशन ऑफ अवर होम डिपार्टमेंट्स, बाकी रिव्यू ऑफ अवर मेडिकल फेसिलिटीज अक्रॉस द स्टेट, तेंची सेफ्टी सेक्युरिटी अँड रेक्टिफिकेशन अँड अमेंडमेंट इन टू द लॉज हे जाता तितके बेगीन स्टेटीत आमी करतले. आणि सेन्सिटायझेशन करपा खातीर वर्कशॉप 26 किंवा 27 तेंची तारीख घेवन आमचे हायर ऑफिसर्स हांच्या खातीर आयोजन केलां. हांव पुराय एज अ बींग फ्रॉम द मेडिकल फेटर्निटी हांव तांच्या बरोबर आसा. तांच्या सदूत तांकां तेंको आसा. तेंच्यांनी त्या खातीरय असो आमच्या स्टेटींत न्ही देशभरी केन्नाच कोणाचेर अन्याय जावचो न्ही हें म्हजें मत आसा. अस्तंत बंगालात ममता बॅनर्जी सारक्यो महिला मुख्यमंत्री आसून लेगीत थंयच्यो बायलो दोतोर सुरक्षीत नात ही गंभीर आनी दुर्दैवी बाब आसा. कोलकाता महिला दोतोराचेर जो प्रसंग आयलो ताचो निषेध करीत देशभरातले दोतोर रस्त्यार आयले. गोंयांत सरकारी आनी खासगी दोतोरांच्या सुरक्षे खातीर ज्यो उपाय येवजण्यो लागतात त्यो करपाची आमची तयारी आसा अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलें. महिलांचेर खंय अत्याचार जाल्यार काय महिलांचेर खंय तरी ह्या तरेची भयानक घटना जाल्यार म्हाका दिसता की आमी सगळ्या लोकांनी डॉक्टरां बरोबर आमी रावपाची गरज आसा. तेंचे जे फिलिंग्स आसा ते रेजोनेट करपाची गरज आसा. आनी जे कलकत्ता भयानक गोश्टी जाल्या ते जावं नये. आनी म्हाका एक दुर्दैव की एक महिला मुख्यमंत्री आसून तिच्या नेतृत्व सकयल ह्या तरेची घटना घडटा हे दुर्दैवाची गोष्ट आनी ह्या तरेची गोश्टी जावं नये. आनी प्रत्येक मनशान राजकारणात विचार करपाची गरज आसा की बाबा हे घटना जाल्या ह्या घटनाचेर उलोवपाचे ऐवजी प्रत्येक राजकारणाचे एंगल दिवपाचे ऐवजी डॉक्टरांचो विशय कितें आसा ते सोडोवपाचो प्रयत्न करूं जाय. गोंय राज्यांत आमी हे करतले पूण प्रायवेट हॉस्पिटलाकूय आमी करून नवे अमेंडमेंट फुडले ऑर्डिनन्स नाजाल्यार फुडले असेंब्लीन आमी हाडटले. पूण ऑर्डिनन्साच्या माध्यमांतल्यान हाडल्यार बेगिना बेगीन एक बरो एक अमेंडमेंट जे खंय आमी सिक्युरिटी आनी वेगळ्या तरेचे गोश्टी करपाक कांयच हरकत ना ते करपाक प्रयत्नशील आमी आसतले. बांगलादेशात हिंदूंचेर जावपी अत्याचाराचो निषेध करपा खातीर गोमंतक स्वाभिमानी हिंदू पंगडान म्हापशांत एक रॅली आयोजीत केल्ली. बोडगेश्वर देवळा कडल्यान सुरू जाल्ली ही रॅली मोरोड वाठारांत विसर्जीत जाली. बांगलादेशात हिंदूंचेर जाल्ले अत्याचार आनी हिंदूंच्या देवळाची नासधूस करपा आड ही रॅली आशिल्ली. गोमंतक स्वाभिमान हिंदू पंगडाचे फुडारी श्रीराज शेलार हांणी ह्या घडणुकेत सामील आशिल्ल्यांचेर सरकारान कडक कारवाय करची अशी मागणी केली. कोलकाता महिला दोतोराचेर जाल्ल्या बलात्कार आनी हत्या प्रकरणात ममता सरकार पुराय विळख्यांत सापडला. सुरक्षेच्या कारणावेल्यान बहुप्रतिष्ठीत ड्युरंड कप फुटबॉल मॅच ममता सरकारान रद्द केल्या. ह्या खेळाच्यो सगळ्यो तिकेटी पयलींच सोंपिल्ल्यो आनी आयज हो खेळ जावपाचो आशिल्लो. प्रदर्शनकारी स्टेडियमार न्याया खातीर आवाज उठोवपाचे आशिल्ले. ममता सरकारान भिवूनच हो खेळ रद्द केलो. आणि आता निमाणे कडेन पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजीक संकेतथळार लेगीत पळोवंक शकता. ते खातीर आमचे फेसबूक पेज डीडी न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल डीडी न्यूज गोवाक तुम्ही भेट दियात. तशेंच डीडी गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, डीडी फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 चेर लेगीत तुम्ही पळोवपाक शकतात. आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. परतून मेळुया सांजेच्या 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. तो मेरेन नमस्कार.